स्पीकर सर एकच जेन्ना हे ट्रान्सपोर्ट जेन्ना कॉमेस जाता ऑक्टोबर किंवा सप्टेंबर म्हयन्याक एका बरोबर 20,000 ड्रायव्हर येतले किंवा 10-15,000 ड्रायव्हर येतले अशें सिस्टम जावपाक जायना की हे ड्रायव्हरांचे सगळे टेस्ट घेता हें करता म्हणून तांकां एक पिरियड दवरचो की एक 10 ते 15 दीस जातून भितर तांणी ह्यो टेस्ट ज्यो स्पेशली हें केल्ले आसात मॅन्डेटरी केल्ले आसात त्यो करून नाजाल्यार जाय जाल्यार एका बरोबर ते सगळे बिझनसय हेल्डअप जातले आनी जावचे ना ते अशें म्हणून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान अशी कितें फॅसिलिटी करची वेरीन दे वील सेट अप हे जे टेस्ट घेवपाची स्टेशनां पळय आसात ज्या जाग्यार मायनिंग भाग आसात 4-5 कडेन आनी थंय वचून तांकां ती टेस्ट पास करपाचें अशें घेवचें. स्पीकर सर सर्टेन गायडलायन्स आमी तयार करपाची थारायला आनी ही गायडलायन्स जे आसा तातूंत नॉलेज स्कील आनी एटिट्यूड हो जो भाग आसा तो धरून आमी गायडलायन्स तयार करतले. ह्या गायडलायन्सात 2 गोश्टी आसा नायट ड्रायव्हिंग कशें करप त्यानंतर दुसरें ड्रायव्हिंग इन हिली टेरेन कशें करप आनी ड्रायव्हिंग ऑन वेट रोड्स आमचे खूब वेट रोड आसता ताजेर कितें करप आनी सेफ्टी टिप्स तांकां कितें कितें जाय ते खूब आसा म्हजे कडेन सगळें आसा वाचतलो जाल्यार अर्दवर जाय त्या पेक्षा हांव पर्सनली प्रत्येकाक दिता तातूंत आनी कोणाची सुचोवणी जर कितें आसा जाल्यार ती सुद्दां मान्य केली गेली वतली. श्री कवळेकर. स्पीकर सर मायनिंग बेल्ट आमचो असले कारणाने लोकल लँग्वेज मतदारसंघात सुद्धा अनेक येरादारी आसता. बिहारी आनी बाकीयांचो उल्लेख जाता माननीय सियावन म्हणटा तशें की एड्सा बरोबर बाकीच्यो गजाली सुद्धा म्हणजे त्यांच्यो अशी तपासणी करपाक जाय की हालींच काही महिने पयलीं एक ल्हान 3 वर्सांचे चलयेचो बलात्कार जालो केप्यां अशेंच एक बिहारी कडच्यान म्हणजे अश्यो काही लोक येतात आनी ते कोण कोण कित्याक रेंट मेळटा म्हणून भाड्यान दवरता आपल्या आपल्या घरांनी तांची चवकशी जावपाक जाय बिहारी जावं की आनी कोण जावं वर्कर बिल्डिंग वर्कर ड्रायव्हर सुरवाती उलयलो ड्रायव्हर पूण ते सगळे बिहारी ते. श्री कांदोळकर. स्पीकर सर म्हाका माननीय मंत्र्याक विचारपाक जाय की जो कायदो 8वी पास मेरेन आमच्या गोंयकारा पासत आहा पूण जे परराज्यांसून दुसऱ्या राज्यांसून बिहारी म्हणत वा उत्तर प्रदेशा म्हणत हे लोक जे येता हांची लायसनां ही खरी आहा आनी हे खऱ्यांनीच 8वी शिकल्या हे टेस्ट करपाची वो हे हाची पळोवन घेवपाची हांचे कडेन मेकॅनिझम आहा काय कितें. स्पीकर सर गव्हर्नमेंटाचें प्रामाणीक मत आसा गोंयचे जे भुरगे बेकार आसा हांकां हांगा जॉब मेळपाचो आनी त्या खातीर गव्हर्नमेंट हॅज ऑलरेडी डिसायडेड टू एक्ट ऑन दीस इश्यू. ताजे म्हायती प्रमाणे जे भायल्यान येता तांचे केन्ना चेक केलें ना पोरूच्यान आमी लिस्ट तयार करपाक लागल्या. आतां ते लिस्ट तयार केल्या नंतर जशें बाब सांगेचो आमदारान म्हळें की त्या 6 म्हयन्यांनी वता हें खरें आसा ते हांगा 2 म्हयन्याचो आनी तसोच प्रॉब्लेम बाब कवळेकारान म्हटलं तसोच प्रॉब्लेम आसा कारण लेबर जे आसता फूल बिल्डींग आसूं किंवा कार्पेंटर्स आसूं किंवा मेजन्स आसूं बार्बेंडर्स स्पेशली ते येता तितलें काम करता वता आनी त्या भानगडीत मागीर असली कामां करता पळय तुजी जालां तसलें. सो ह्योय गोश्टी आमी विचारात धरले. फुडलो प्रश्न श्री किरण कांदोळकर. सभापती महाशय म्हाका 2C प्रश्न विचारपाक परवानगी दिवची. विचारा. 2C. माननीय मंत्री 2C अशें म्हणून विचारू 2C. ट्रान्सपोर्ट. स्पीकर सर आन्सर एज पर प्रिंटेड स्टेट. स्पीकर सर हांवेन माननीय मंत्र्याक प्रश्न विचारलेलो the progress made in regards to the acquisition and additional acquisition of land for the construction of bus stand at Pernem. म्हाका उत्तर गावला की 7,764 स्क्वेअर मीटर जे सर्वे नंबर 2-1 and 3-2 हाच्या भितर हा हे पोझिशनान घेतला. स्पीकर सर हांव माननीय मंत्र्याक विचारूंक सोदता की ह्या 7,700 स्क्वेअर मीटर जाग्यान कसले तरेचे बस स्टँड बांदूंक सोदतात म्हणजे हाचो दर्जो कितें आसतलो. स्पीकर सर पेडणे ह्या दृष्टिकोनांतल्यान विचार केले त्या वेळार जेन्ना हे लँड एक्विजिशन सुरवातीक केलें तेन्ना 7,764 स्क्वेअर मीटर अवेलेबल लँड आशिल्लें तें एक्वायर केलें. ताजे फाटल्यान आनीकूय एक लँड अवेलेबल आसा. म्हाकाय खबर आसा हे जो जागो आसा तो कमी आसा आनी तातूंत जवळ जवळ 4,000 स्क्वेअर मीटर थंय जागो गरज आसा.
25 वर्सांचे आमी जेन्ना विचार करतात तेन्ना आतांचो जो प्रेझेंट इनफ्लो आनी आउटफ्लो आसा त्या पर्टिक्युलर बस स्टँडार तो आतां आसा ताका 28 ट्रिप्स पर डे ऑन इंटरस्टेट रूट्स आणि 13 ट्रिप्स आणि MSRTCचे जवळजवळ 32 ट्रिपी म्हणजे साधारण 8 3 11 12 13 73 ट्रिप्स डेली जाता. सो आतांचो जर हे धरत हो जाय तितलो आसा पूण 25 वर्सांचो जेन्ना आमी विचार करून करतात थंय आमकां टॅक्सी स्टँड करपाक जाय, मोटरसायकल स्टँड करपाक जाय, परत बस पार्किंग एरिया वेगळी करपाक जाय, कोणाच्यो राती बशी येतले जाल्यार वेगळी, परत आमकां ल्हानशी गॅरेज करपाक जाय. हे सगळ्या हाचो विचार केलो जाल्यार साधारण आमकां 12,000 ते 11,000 स्क्वेअर मिटर जागा जाय. ती आमी एक्वायर करपाचो प्रयत्न आसा. येता ते काही दिसात तेही आमी चालू केल्ले आसा. थंय एक घर आसा ताकाय आमी एप्रोच जाल्ले आसा. स्पीकर सर, पेडण्या हो गांव आमचो महाराष्ट्रांतसून भितर येयल्या उपरांत पयलोच लागता आनी ह्या कारणान थोड्याच दिसांनी हे सरकाराच्या काळानूच मोपा एअरपोर्ट थंयसर येवपाचो आसा. तर म्हाका विचारपाचें आसा, जर मोपा एअरपोर्ट येयलो आनी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट त्या टायमार आमी इतल्या जाग्यान जरी माननीय मंत्र्यान सांगले की 10-11 हजार सुद्दां म्हटले स्क्वेअर मिटर, जाल्यार ह्या 10-11 हजार मिटरान आमी एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ज्या जाग्यार येता, ज्या मतदारसंघान आनी ज्या पेडण्या भागान येता, हांकां आमी ही सुविधा दिवंक लोकांक सुविधा दिवंक शकतले काय कितें? स्पीकर सर, मोपा एअरपोर्ट ज्या कडेन येतलो थंय सगळे वेगळे तरेन आसतले. थंय स्पेशल आमचो बस स्टँडा खातीर वेगळो जागो आसतलो, कारण ते सगळे प्रोविजन करून आमकां तो मोपा एअरपोर्ट करपाक जाय. मोपा एअरपोर्ट जालो जाल्यार हो जागो केन्नाच पावचो ना आनी पेडणेच्यान कितले लोक मोपा एअरपोर्टार वतले होय प्रश्न. त्या खातीर जे इतर भागांतल्यान लोक थंय येतले, सावंतवाडीच्यान येतले, हुबळीच्यान येतले, कोल्हापूरच्यान येतले, मोपा एअरपोर्ट जाले नंतर त्या वेळार आमकां जवळ 50 ते 60 हजार स्क्वेअर मिटर आमकां जागो जाय. तो मोपा एअरपोर्टाच्या हातूंत आमी कसो मेळपाचो, कितें करपाचो तो सांबाळून घेतले जेन्ना मोपा हाचो DPR चालू जातलो तेन्ना. स्पीकर सर, आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगला की मोपा एअरपोर्ट जाता तितले बेगीन करतलो. म्हणजे बेगीन म्हणना फुडें मुख्यमंत्र्यांचे एकदम सडेतोर उत्तर आसता. बेगीन म्हणजे म्हाका दिसता तो 2-3 वर्सां भितर करतलो. तर हो जो बस स्टँड बांदपाक घेता हो केन्ना मेरेन कंप्लीट जातलो? आनी हो जर कंप्लीट जातलो तांच्यांनी जर प्रायोरिटी बेसीस म्हटला, जे उत्तरान म्हाका सांगला बस स्टँड वील बी कन्स्ट्रक्टेड ऑन प्रायोरिटी. प्रायोरिटी म्हणजे केन्ना? 8 दिसांनी, 15 दिसांनी, म्हयन्यान? हे माननीय मंत्र्यान आमकां उत्तर दिवचें. स्पीकर सर, ह्या बाबतींत तुमकां सगळें खबर आसा. तुमी हो प्रश्न फाटल्या म्हयन्यांत विचारिल्लो आनी त्या प्रमाणे आमी कन्सल्टन्सी अपॉयंट करपाचें काम चालू केलां. एका वटेन एक्विशन जो एक्स्ट्रा जागो जाय ते वटेन आमी पळयतले आनी दुसरे वटेन कन्सल्टन्सी अपॉयंट करून आमी हेचें काम बेगिनात बेगीन चालू करता. आमचे कडेन पयशे आसा, जवळ 17 कोटी रुपया सगळे बस स्टँडा खातीर आमकां अंदूं दिल्या. श्री नरेश सावंत. म्हाका जो प्रश्न विचारपाक तो बाब किरण कांदोळकारान विचारलो, पूण तरी सुद्दां फाटल्या म्हणजे इतल्या वर्सांक मागासलेलो तालुको म्हणून पेडण्या कडेन पळयतात, पूण एक ते बरो सुंदर इतलो बोवाळ फाटल्या मंत्र्यांनी इतलो बोवाळ मारलो, पण थंय एक सादो बस स्टँड बांदून बरो सुंदर असो बस स्टँड बांदून किंवा लँड एक्विशन फास्ट करून कित्याक केलें ना? एक वेगळें रूप ताका दिवपाचो कित्याक प्रयत्न केलो ना? म्हणजे मागासलेलोच दवरलो ताका. पेडणे तालुक्याक मागासलेलो म्हणजे मागासलेलोच दवरलो. म्हणजे आतां बाब किरण कांदोळकारान विचारलें तें सारकें. आतां केन्ना पर्यंत केन्ना सुरू करतले आनी केन्ना जातलो तो सांगा. म्हजो देव थंय आसा. ऑलरेडी आन्सर दिला. स्पीकर सर, हांवें आन्सर दिला. कन्सल्टन्सी करून अपॉयंट करता. आमचे कडेन फंड्सूय आसा म्हणून. गव्हर्नमेंट इज सिरियस ओवर इट. फुडलो प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर. स्पीकर सर, स्टार क्वेश्चन नंबर 3A. विचारा. स्पीकर सर, आन्सर एज पर प्रिंटेड शीट. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यान म्हाका रिप्लाय दिल्ली आसा की जातले बेगीन टेंडर काडटले म्हणून. जो बाळ्ळी ब्रिजाचो हांवें प्रश्न विचारला आनी ताका फायनान्शियल एप्रुवल तुमी घेतला म्हणून सांगला. ES आनी TSA घेतले आसा, पूण हांव NOC लागून तुमी उरला अशें म्हणटात, खरो सारकें आहा तें. पूण आतां ते जे लोक सायडीन
एनओसी दिवपाक ओपोज करी त्या लोकांक आमी कन्विन्स केल्ले आसा आनी जाता तितले बेगीन तुम्ही जर एनओसी घेयात आनी ती ब्रिजाचें काम चालू करा. हांव इतले खातीर सांगता स्पीकर सर, ब्रिज आमच्या केप्यां मतदारसंघाक 2 मागणी आशिल्ल्यो. एक म्हणटा ब्रिज केप्यां कुशावतीची आमी चालू केली, दुसरी बाळ्ळी. हांगा खुबशी येरादारी आसता तेन्ना जात्रेचे सिजन जर जेन्ना आसता तर सामकेंच जावं फातर्पेट जात्रा जावं कुंकळगणेश जत्रोत्सव जावं अशें जत्रोत्सव जेन्ना फातर्प्यांक जाता तेन्ना आनीक अडचण निर्माण जाता. आनी हो तेन्ना पुर्तुगीज टायमाचो ब्रिज सामको अशीच आसली कारणांनी एक गाडी वयता आसतना दुसरी गाडी वचप शक्य जायना, क्रॉस करप शक्य जायना. तेन्ना ब्रिजाचें काम तुमी पॉझिटिव्ह म्हाका सांगलें आसा, फायनान्साचे एप्रुवल बी आसात, GSIDCतल्यान तुमी घेता म्हटलां, पूण जाता तितले बेगीन कामाक टेंडर काडून सुरवात करा. केन्ना करतले काम? स्पीकर सर, हो जो ब्रिज आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो ब्रिज आसा, कारण हो जर ब्रिज जावना तो बाळी आनी हाजे मदले जे डेली ट्रान्सपोर्ट आसा तो अफेक्ट जातलो. हो आमी GSIDCक दिल्लो आसा, जवळ जवळ 4 कोटी 11 लाख ताचो एस्टिमेटेड व्हॅल्यू आसा. GSIDCन सगळे पेपर वर्क करून दवरला. वी हॅव रिटन लेटेस्ट लेटर टू द पंचायत ऑन 28 जून 2012 रिगार्डिंग NOC फ्रॉम द ओनर ऑफ द सायड. हो ब्रिज जेन्ना मोडटा तांकां व्हेकल्स वचपा खातीर आमकां डायवर्शन करपाक जाय आनी ही डायवर्शन करतलो जाल्यार आमकां थंय जे प्रॉपर्टी आसा ताजी NOC जाय. आमी एक्वायर करूं शकना, ना जाल्यार लास्ट मोमेंट आमकां ती एक्वायर करची पडटली. सो बेगिनात बेगीन NOC आमच्या मुखार दवर आमी तें काम चालू करता. NOC पयलीं काही लोक जागो घेतलो म्हणून हे करी, पूण आतां NOC दिवपाक रेडी आसात ते. म्हणजे तुमकां NOC लेटर 20 तारखे 2012 बाली पंचायत सरपंचाक गेला, अजून वचून येवना. 20 जून अजून वचून येवना. 20 जुनाक तांकां पार्टी जे कोण लागतात तेंचे कडेन हांवें डिस्कस केल्ले आसात, ते एग्री आसात जे कोण इफेक्टेड. फुडलो प्रश्न श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, I may be permitted to ask start LAQ number 4B. You are permitted. Speaker sir, answer as per printed sheet. Speaker sir, this question is in respect of the payments of the contractors pending with the WD. मगर e-tendering जशें start केला WD, तशें will you start e-payments in the department? Speaker sir, already started. E-payment is already started. In department. No, what I was suggesting now, what you have started e-payments, when the cash assignment comes to the accounts, Directorate of Accounts, when you give the cash assignment at the time of that only, why don't the Directorate of Accounts can directly carry it in the names of the contractors instead of sending it back to the executive engineer? Now today the system is, I think they are again sending it back to the executive engineer. Speaker sir, हातूंत 2 गोष्टी आसा. आमची ही सुरवात आसा, मान्य ऑनरेबल MLA जे कितें सांगता ते म्हाकाय मान्य आसा, कारण सुरवात आमी करता आसतना कशी केल्ली की एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर विल सेंड अ बील टू द प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर. थंय आमचो अकाउंट सेक्शन आसा, तांच्या मार्फत ते फायनान्साक येता आनी फायनान्स आफ्टर एप्रुवल इट गोज टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. सो ही सिस्टीम थोडी कट ऑफ करची अशी आमी उलोवणी केल्ली आसा. 1-2 दिसां नंतर परत एक मिटींग जाल्ली, त्यानंतर हाजेर कितें सोपस्कार करपाक मेळटा त्या प्रमाणे आमी ते करता. एकच कितें जातलें, परत डिपार्टमेंटाक वचून परत मागीर कॅशर चेक बरय आनी हें अशें कितें आसा पळय तें तुका सगळें बंद जातलें आनी थंय मागीर परत आनी इंजिनियर आतां खंयचेच पेमेंट चेक बरोवन जायना. ते सगळे पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफराचेर त्या मनशाच्या नांवार वता. ज्यांच्यांनी आपलो इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर कोड दिवन ना पळय बँकेचो आनी अकाउंटाचो, ताजे एकाद्रे जाता आसत चेकार. थोडे गव्हर्मेंट सर्वंटांनी दिवन ना, CND पर्टिक्युलरली. तांचे आमी ऑगस्ट भर रावतले आनी मागीर सप्टेंबराच्यान पगार बंद जातले जर दिवन ना आसत जाल्यार पेमेंट बंद जातले. Speaker sir, I had gone through the annexure given to me on the list of contractors. म्हाका एकच रिक्वेस्ट कितें आसा स्पीकर सर, थंय लक्षांत येता की देर आर लॉट्स ऑफ बिल्स ऑफ स्मॉल कॉन्ट्रॅक्टर्स पेंडींग. नॉन प्लॅन वर्क्स पळय आसा तातूंत भितर बारीक कॉन्ट्रॅक्टरांची खूब जाणांची पेंडींग आसा. सो वन क्वेश्चन इज, ही हॅज ऑलरेडी एश्युअर्ड मी, I had asked a question whether while making payment the date of submission of bills, that is first submitted first paid policy will be adopted. You have said yes. The only request is while making the payment whether you can have a proper policy. म्हणजे कशें आसा, कोणाचें समज 1-2 लाखाचें बिल आसा, ताका टोटल 2 लाख दिवपाचे, सो दॅट तो बारीक मनी आसा तो ही विल सर्वाइव बिकॉज ही सर्वाइव ओनली ऑन द स्मॉल अमाउंट. अशें कितें क्रायटेरिया सो दॅट देर इज नो